उत्तर गोयचो लोकसभेचो उमेदवार काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार म्हणटा पोट वेंचणूक आनी लोकसभेचे दोनूय सीट खंय काँग्रेसीचे। गिरीश आयतारा सांताक्रूज वाठारांत प्रचाराक भोंवलो। 3 MLA तर काँग्रेसी बरोबर येयल्ले, कारण आमचे कडेन 18 आशिल्ले आनी 2 इंडिपेंडंट आशिल्ले आमचे कडेन। सो ते जर 3 जाण येयले जाल्यार आमचे कडेन जवळ जवळ 23 आमदार जाता आशिल्ले आनी सरकार जाता आशिल्ले इजिली मगोन। सो मगोन BJP बरोबर गेले, त्यांची सत्ता गेली, त्या सत्तांनी त्यांनी पैसे कमयले, त्या पैशांनी त्यांचे आमदार फोडले आणि BJP MGP काबार करपाक गेले। पूण हे लोकां भितर बरे तरेन गेले ना, लोकांक आवडले ना। ज्या तरेन हे राजकारण गोंयांत घडलां, तोडफोडीचें राजकारण जे गोंयांत येता ते लोकांक आवडलें ना। आनी मगोचे कार्यकर्ते दुखवलेले आसा, पोटतिडकीन ते भायर सरल्याक म्हाका सपोर्ट केला, म्हाका तेणी ओपनली सपोर्ट केला। साऊथ गोवाकूय आमचे सार्दिनाकूय तेणी सपोर्ट केला आनी म्हापशाय आमच्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट केला। पूण त्याचो फायदो नक्कीच जाता, तेंचे कार्यकर्ते आमचे कडेन येवन मेळटा आनी बरोबर आमी काम करता। तुम्ही बायपोली जिखतले? ह्या पावटी लोकांनी निर्णय घेतला की लोकांक BJP घरोवपाची आसा, कारण तांकां लोक म्हणटा तांकां धडो शिकोवपाकूच जाय। आतां तर तांकां धडो शिकयना जाल्यार हिंगी मस्ती आनी वाडटली। सो लोकांक पयली संदी येयल्या 2017 इलेक्शन जावन की BJPक एक धडो शिकोवपाचो की तुमी कितें केलां गोंयांक, ती वायट केलां, चूक केलां, असलें राजकारण आमकां नाका। सो लोकांनी ऑलरेडी निर्णय घेतलेलो आसा की BJPक 5-0 हरोवप, 5 विरुद्ध 0 जातलो, म्हणजे BJPक 0 सीट मेळटली ह्या इलेक्शनाक आनीक 5 ही चड करून काँग्रेसीक मेळपाक शकता।